नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तरेचो येवकार. खबरो विस्तारान. सामुहीक बलात्काराचे केशीत फातोडेच्या पुलिसांनी 5 जाणांक अटक केल्या. 7 दिसांची पुलीस कस्टडी. मानसीक दुयेती चलयेचेर मडगांवच्यान कासावले व्हरून फ्लॅटान सामुहीक बलात्कार. धरल्यात त्या रेपिस्टांत मोहम्मद अली, शहजाद शेख, विरेश आगोंदा, आदिल आनी मोहम्मद शेख. चलयेचे अपहरण करून कासावले एका फ्लॅटार व्हरून 5 जाणांचे कर्म. गोंयभरच्यान ह्या प्रकाराचेर खर संताप. So many teams have formed, scientific investigation, we were able to map down all the culprits and they are in our custody and we are working. So we were able to nab all the culprits, we did it, and it was a thorough scientific investigation with digital mapping that a blind case being worked out within 2 years. We rounded up these persons and brought them to the police station where they have been arrested in this crime. Remand They have been taken for remand and they are yet to come. गोंय सुरक्षीत आसपा जाय. इतले म्हणजे बिंदास कोणी कोणाक उखलून वता वो इट्स अनबिलिव्हेबल. गोंयांत पळय चल्ला इट्स बिकमिंग अनबिलिव्हेबल. हें कितें आनी कितें म्हाका तरी दिसता आमी गोंयांत आमी खंय तरी आनी खंय आसा. त्या जाग्याचेर तुका उखलून भायले व्हरपा जाता आनी तुका जाय तें कोण मागीर. आनी तरी बरें ते रिपोर्ट जाल्लो. A shocking incident of gang rape has come into light, and in this connection, Fatorda police has registered FIR and has also arrested 5 accused for allegedly raping a mentally unsound girl. According to Fatorda police, this victim girl is mentally unsound, and when she was sitting at Margaon bus stand, accused number 1 Adil first befriended with the victim girl and took her to Vasco bus stand by a bus from Margaon bus stand. From Vasco bus stand, Adil took that victim girl on a scooter at Davolim Junction, and there another 4 accused joined him in a Baleno car. From there, all these 5 accused took the victim girl to a flat at Kansalim in the car, and there only they gang raped the victim girl. Fatorda police has arrested all these 5 accused. Some seizure of vehicles have also been made, and further investigation is going on in this matter. Mukesh Kumar for Prudent. लोकोत्सवात जाच्या नावार स्टॉल आसा ताणेच चलोवचे. आपल्या नावार घेवन दुसऱ्याक विकल्यार फुडल्या वर्सा सावन तांकां स्टॉल दिवचे ना. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे उलयलो. कांय वेपाऱ्यांक जागो उणो पडटा, मात ते कितें विकपाचे ते पळोवन तांकां जागो वाडोवन दिता. 70 रॅक स्टॉलां खंय सरकारी खात्याक. डेफिनेटली लोकोत्सवाची जवळ जवळ आमी 550 स्टॉलांचे आज इन्स्टॉलेशन्स केल्ले आसा. पूण आमचे कडेन वट्ट जर एप्लिकेशन जर अर्ज जर कितें जर आयिल्ले आसात जाल्यार जवळ जवळ तुका 850 वयर म्हणजे हजारांक पाविल्ले आसात, इन्क्लुडींग बाकीचे सगळे गाळे किंवा फूड स्टॉल्स धरून. आणि ज्यांचे मेरीट आसा, खास करून आमकां एक वेस्ट झोन कल्चराच्या माध्यमांतल्यान आमकां लिस्टूय येता. 60-70 सुमार जे स्टॉल्स जे आसात ते सरकाराचे वेगळे डिपार्टमेंट जे आसात ती डिपार्टमेंटूय ते आपले त्यांचे एक क्रायटेरिया आसा, त्यांचे एक लिस्ट आसा, त्यांची एक वेगळी क्रायटेरिया आसा. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आसात. डेफिनेटली हो जो विशय तुवें जो आमच्या मुखार मांडिल्लो आसा तो केन्नाच सोंपपाना. जे कोणाक स्टॉल मेळना तो उलयतलोच न्ही. तितूनच आनी एक स्टॉलाच्या रिलेटेड एक इश्यू येता तो असो की खुबदां आमी अशें आयकतात की थोडे लोक जे गोंयकार आसा ते स्टॉल्स घेतात पूण मागीर ते सबलेट करतात. जे तुमी म्हटले की अशे गोंया भायल्यान कोण येतात डायरेक्ट येतात ते मागीर त्या टायमार असली जी स्टॉल्स आसा ती सोदता. सो हेजेर कसो कितें कंट्रोल जाता? हिवूय कंप्लेन म्हाका आयिल्ली आसात. पूण आज बरेचशे हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगपाक सोदतां, आमी प्रत्येक इन्स्पेक्शन केला जे तांकां कोण तें खबरूच ना. पूण फुडले फावटी जो मनीस आमी प्रत्यक्षान इवन काही तुमी सुद्दां ते इंटरव्यू घेवपाक शकता, कारण आमी म्हणिल्लें आसा जो स्टॉल जेका आमी अलॉट करता ताणेनूच स्टॉल चलोवपाक जाय. आनी यदा कदाचित आमकां तेंच्या स्टॉलाचेर तो दुसरो मनीस जर दिसलो जाल्यार फुडल्या फावटी वर्सा आमी तांकां स्टॉल दिवपाना, अलॉट करपाना. हे आमी ऑलरेडी निर्णय घेतिल्लो आसा. तिळारी कालव्याच्या रिनोव्हेशनाच्या कामाची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि WRD मंत्री शिरोडकारान पळोवणी केली. प्रकल्पाक 125 कोटी सँक्शन केल्यात. कालव्याचे अर्द्या वयर काम जालां.
काम जाल्या उपरांत फुडलीं 25 वर्सां कालव्याक खंय कांयच जावचें ना. मात महाराष्ट्राचे वाटेन कालवो कोसळटा. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवपाची तयारी. महाराष्ट्रांतल्यान एंट्री जावपी 0 पॉयंटा वयल्यान आमी पळोवपाक सुरवात केली आनी एप्रॉक्सिमेटली 28 किलोमिटर कॅनल जो गोवा बाउंड्री देता तो ऑलरेडी करपाक सुरवात केला. भितरलो इनिशियली हाफ कॅनल तो कंप्लीट जालो आनी हें काम आमी आतां करता. एप्रॉक्सिमेटली फुडल्या 25 वर्सां कॅनल जो आसा तो ब्रेक जावपाचो. त्या कॅनलाचेर आमी 128 कोटी रुपया तशें पळोवंक जाल्यार सँक्शन केला आनी ताजेर स्पेंड करता. हे पळयल्या उपरांत आय एम सॅटिस्फायड विथ द वर्क डन बाय द कॉन्ट्रॅक्टर. तुजो मोड ऑफ ऑपरेंडिटीज आसा फुडल्या 5 वर्सां ताणेंच तेजो मेंटेनन्स पळोवप. तशेंच मुख्यमंत्र्यान साळ बॅरेजीच्या कामाची पळोवणी केली. 31 मे मेरेन हें काम पुराय जातलें. बॅरेजीची ताक 250 MLD आसून 70 दिवचल तशेंच पेडण्यां हाचो फायदो जातलो अशें मुख्यमंत्री उलयलो. साळ बराजीचो अप्रॉक्सिमेट कॉस्ट 281 crores म्हणजे आमी ह्या बराजीचेर स्पेंड करता. इट इज अप्रॉक्सिमेटली म्हाका दिसता वॉटर 250 MLD वॉटर आमी हांगांतल्यान लिफ्ट करतले आनी लिफ्ट करता आसतना बिचोले आनी बार्देस तालुको आनी तेवटेच्यान पेडणे तालुका दोन कडल्यान हें उदक लिफ्ट करून व्हरतले. हांगांतल्यान आमटाणे धरण आनी आमटाणे धरणांतल्यान अगेन बिलर्ना म्हापसा बार्देस हेका वतलें उदक आनी इफ इट इज रिक्वायर्ड टू द अस्नोराय प्लांटाक वतलें आनी तेवटेच्यान व्हरता आसतना अगेन पेडण्यांनी तशेंच चांदेल आसतलें मोपा आसतलें किंवा ताज्या फुडें एकंदर पेडण्याची डेव्हलपमेंट जाता. त्या दृश्टीन हो बराज खूब इम्पॉर्टंट आसा. तिराळी धरणाचें जें एक्सेस उदक आनी ताज्या उपरांत तेंच्यांनी जो तिराळी धरणाचें जें उदक सोडटा तें ह्या साळ बराजीत येवन स्टोर जातलें आनी ताजी पूर्णता कॅपेसिटी हेजो यूज करपा खातीर साळ बराज आमी बांदता. आमचो एक्सपेक्टेड आसा प्रोजेक्ट 31 मे म्हटल्यार ह्या वर्सा पुराय करपाचो आनी ह्या वर्सा पुराय केल्या उपरांत आमी उदक तेजें यूज करपाक सुरवात करताय. म्हाका खात्री आहा आज इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत क्वॉलिटी वर्क तो कॉन्ट्रॅक्टर करता. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. तिळारीच्या दाव्या कालव्याक भेडशी साटेली. भोमवाडी वाठारांत शुक्रारा सकाळी मोठी वेर गेली. 6 म्हयन्यां आदीं ह्या कालव्याचें काम केल्लें. आतां परत खावटे पडिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक रस्त्यार व्हांवूंक लागला. उदक आडेकडेच्या शेतांनी तशेंच कुळागरांनी घुसून बरेंच लुकसाण जालां. एट प्रेझेंट पयलीं सोर्साचेर वचून पळयल्या उपरांत महाराष्ट्र सायडींतल्यान तेजी परिस्थिती खूब पाड आसा. आयजूच फुडाचे परत एकदा कॅनल जो आहा तो ब्रेक जावन जाता ते सायडींतल्यान. हांव म्हज्या डब्ल्यूआरडीच्या टिमी कडेन डिस्कस केल्या उपरांत सेम धर्तीचेर महाराष्ट्र सायडींतल्यान एक एप्रॉक्सिमेटली 25 किलोमिटर कॅनल तीन धरण तिराळी धरण पर्यंत तो ह्याच पद्दतीचे कॉन्क्रीट लाईन हें करपाची गरज आसा. आमच्या डिपार्टमेंटल लेवलाचेर सगळ्यांनी उलोवपाक सुरवात केली. इन फ्युचर महाराष्ट्र सीएमा बरोबर मेळून हांव डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर आसात जाल्यार तें वर्क जाता तितके बेगीन जर कंप्लीट केलें जाल्यार फुडल्या 25 वर्सांचो विशय जो आसा तो नव्यान बांदिल्लो गडकरीन उक्तो केल्लो फ्लायओव्हर MPAक डायरेक्ट कनेक्ट. MPAन सुरक्षेचे नजरेन गेट घाल्या. MPAचो चेअरमॅन विनोद कुमाराची जाप. सरकारा कडेन उलोवन सुरक्षे विशीं चर्चा करून फ्लायओव्हर लोकांक उक्तो करपा विशीं विचार जावं येता. सरकार पुलिसिंगाक सुरक्षेची जबाबदारी घेता जाल्यार खंय विचार जावं येता. The project was inaugurated and we have also not started using the kind of the road tail. Maybe we will start using it in a couple of days because we are also doing a trial run. Basically, I don't know what is the controversy. I think if it is about the gate which we have put, it's an entry point to the port. All the entry points to the port will have to be secured. So we are an ISPS compliant port where we follow the international guidelines to secure so all the entry points, if there are anything through which people can enter, there will be a gate. See, it is not the public. What we have to understand is that project is a port connectivity project. That can be decided by the government of Goa through a proper kind of a traffic. Our concern is there are two concerns. One is related to port security. Any entry point to the port will have to have a gate, but then it will not be closed on a kind of a daily basis.
how the traffic has to move, that the government of Goa has to kind of tell us how the traffic should move, where will the traffic police be. गोंय विधानसभेचे शियाळी अधिवेशन 6 आनी 7 फेब्रुवाराक दोनूच दीस. त्या फाटभुंयेर शुक्रारा कामकाज सल्लागार समितीची बसका जाली. बसके उपरांत विरोधकांनी सरकाराक सोलून काडलो. पयल्या दिसा राज्यपालाचें अभिभाशण. दुसरो एकूच दीस कामकाजाक मेळटा, तातूंतूच प्रायवेट मेंबर डे. सरकारी कामकाजाक वेळ ना. Certain facts that has been, or certain practices that is not in the interest of democracy, basically to weaken the democracy, जे प्रयत्न ते करता. बेसिकली 6 म्हयन्या नंतर आज ही असेंब्ली सेशन जावपा, and just for 2 days. So we have to question all the ministries on a single day. How is this possible? गोंयभरान अर्बनायझेशन जाता, व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्ट जाता, आनी तितूनय आयज तुमकां दिसता न्हू ऑपोजिशनाचे जे लिडर आसा जावं रुलिंगाच्या पक्षाचे एमएलएज आसा, हेंच्यांनी फुडाकार घेवंक जाय, तेंच्यांनी उलोवपाक जाय. खंय ना खंय आमचें गोंय जें आसा तें काबार जायत आसा. सो हेज्या बाबतीनूय आमी रेजोल्युशन घातलां. अशे कितलेशे प्रश्न गोंयचे आसा, पण एक दिसान चड आमकां प्रश्न घेवंक मेळना, पण जाता तितले आमच्या सायडीचे, म्हाज्या सायडीचे जाता तितले प्रश्न हांव घेतलो. वन डे हें जें असेंब्ली सेशन आहा, वन डे कित्याक म्हणटा, कित्याक फर्स्ट डे इज गोइंग टू बी गवर्नर्स एड्रेस, नेक्स्ट डे इज गोइंग टू बी ओनली वन डे सेशन. सो हे वन डे सेशनाक वी आर नॉट इन फेवर, बट पार्टिसिपेट करपाचें वो एक भितर वचून थिंग बॉयकॉट करपाचें तें डिस्कस जालां, आनी हे डिस्कशनाचें आमी फायनलायज करतले एज द डेज कम क्लोजर. This one day session, personally I believe that one should not even participate in this session because it becomes a mockery of democracy. But personally I am of the opinion that we should not participate in this mockery of democracy. On the contrary, we should have a session in Azad Maidan. Call you all, have the same questions which you have put, and जे क्वेश्चन आज लोकांचे खरे क्वेश्चन आहा ते आमी मॉक असेंब्ली करप त्याच दिसा, आनी त्याच दिसांनी 10 दीस करप. बजेट सेशन येता की त्या दिसा त्या कालावधीक दीस वाडयता अशें तरेचे मुख्यमंत्र्यान तांकां बाकीचे आपूण जे कॅबिनेट मंत्री आनी बाकीच्यांनी डिस्कस करून आपूण वाडयतलो अशा तरेचेर तांकां विधान केल्लें आसा, आनी ते म्हाका दिसता ते समाधान जावन गेल्ले आसा. विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारीच्या गोंय शाखे वतीन सामुहीक वंदे मातरम गायनाचो विक्रमी कार्यक्रम घडोवन हाडलो. वट्ट 1,60,000 विद्यार्थी, 7,000 शिक्षक आनी 7,000 वयर कर्मचारी, सुमार 604 शिक्षणीक संस्थांची ह्या कार्यावळीत वांटो घेतलो. गोव्याक एक मोठो विक्रम घडलो, तो म्हळ्यार ज्या वंदे मातरम ह्या गितान आमच्या भारताच्या स्वातंत्र्याक एक वेगळी दिशा दिली, एक वेगळो इतिहास घडयलो, एक कलाकृती दिली, त्या वंदे मातरमाचें सामुहीक गायन आयज गोंयच्या सगळ्या गोंयच्या शाळांनी, म्हणजे शाळा प्राथमीक, माध्यमीक, उच्च माध्यमीक आनी महाविद्यालयान जालें. आनी आतां पर्यंत म्हणजे सांजचे 6 वरां पर्यंत 1,07,000 विद्यार्थी, 7,000 पेक्षा चड शिक्षक आनी जवळ जवळ 557 विविध प्रकारच्यो शाळा, म्हणजे तितून वेगळ्या टप्प्या वयल्यो शाळा हांणी सहभाग घेतलो. विशेष करून गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे मुद्दाम म्हणून बिचोलीच्या एका कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्ले. शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हे परवरीच्या कार्यक्रमाक आयिल्ले. अशें करून वेगवेगळ्या भागांनी, म्हणजे 70 पासून काणकोण आनी काणकोण पासून पेडण्या पर्यंत ह्या सगळ्या भागांनी सगळ्या शाळांचो एक मोठो सहभाग घेतलो आशिल्लो. कवळे मठाची जमीन स्वामीन विकली म्हणटा ती खबर चुकीची. सगळे डॉक्युमेंट कोर्टात वचून रद्द केल्यात. फॉर्जरी कसलीच ना. पयशे परत दिवन जमीन मठान तेन्नाच परत घेतली. मठाची आदोगाद मंदा लोके गोंयच्या मिडिया मुखार. कितें तें खंय कायद्याक धरून जातले. स्वामीक अजून नोटीस ना. देवस्थान समितीची वेंचणूक तेकिल्ल्यान खंय कागाळीचो स्टंट. ॲक्च्युली माझ्या मताप्रमाणे ॲज अ लॉयर दिस इज ओनली स्टंट, पब्लिसिटी स्टंट, बिकॉज नाव इलेक्शन्स आर कमिंग. ॲक्च्युली हा पब्लिक स्टंट आहे. स्वामी इज अ मठाधिपती अँड रिस्पेक्टेड पर्सन इन द GSB कम्युनिटी. पोलीस अथॉरिटी आहे, जर FIR लॉन्च झाला आहे, पोलीस अथॉरिटी लेट देम इन्व्हेस्टिगेट दी मॅटर. हायकोर्ट आय थिंक हायकोर्ट नल अँड वॉइड डॉक्युमेंट झालेले आहेत. असं असताना बेस्ड ऑन दॅट डॉक्युमेंट FIR वॉज लॉन्च. Police has not yet verified.
if they will ask us, we will produce that document declared by the honorable court. In spite of that, I don't know why FIR was lodged. ट्रस्टवर अवलंबून आहे ते आपण करू. आणि मॅडम आहेत, वी हॅव अ टीम ऑफ लॉयर्स ऑल्सो, की जसं ऑब्व्हियसली ॲज अ सेट जसं की आपल्याला कोर्टाचा पूर्ण मान राखूनच केला पाहिजे. इनफॅक्ट हे सुद्धा कोर्ट डिग्री करणंच नल अँड व्हॉइड झालेल्या डॉक्युमेंटवरती परत FIR नोंद झालेली आहे. नोटीस कुठली इश्यू झाली नाही. नोटीस इज नॉट येट इश्यूड बाय दी पुलीस अथॉरिटीज. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.